दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत मॉडल शेक्स हाडपाक सोदतात ते प्रायोगीक तत्वाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. ते कोणाचेर लादचे नात, पूण गोंयाक ते फायदो करून दिवपाक शकतात काय ना हें पळोवपाक वेगळीच शेक धोरण जाहीर करतले आनी योग्य तरेन ते चालीक लायतले अशें खंवटेन सांगलें. आयकात ताका. हांव कित्याक सांगता, कित्याक ही सगळीं डिसिजनां जी जातात आज सरकाराचेर जेन्ना आरोप जाता, सरकार जेन्ना खंयची डिसिजनां घेता आर कमिंग फ्रॉम द गोवा टुरिझम बोर्ड एंड द एम्पावर्ड कमिटीज, देन आर टेकन इन कन्सिडरेशन बाय द डिपार्टमेंट एंड द गव्हर्मेंट एंड देन टेकन अहेड. मॉडेल शेक हॅज बीन डिस्कस्ड वायडली म्हणून हांव मॉडेल शेकाचेर वता. स्पीकर सर, वॉट वॉज मॉडेल शेक? मॉडेल शेक म्हणजे आमी सांगले एक शेक आमी हाडटा मॉडेल म्हणून तुमकां दाखोवपाक, जातूंतल्यान तुमी रेव्हेन्यू ऑपॉर्च्युनिटीज पळयात, तुमकां करतले जाल्यार पळयात, तो टायप पळयात, कित्याक देर इज एनॉमली इन द शेक्स. द शेक्स आर नॉट द सेम टायप. तूं आरांबोलच्यान सुरू कर, हरमळच्यान सुरू कर आनी कळंगुटे कानोळे यो आनी सावथाक थंय बाणावलेच्यान तेवटेन वच, यू विल रियलायज देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ शेक्स इन डिफरंट शेप्स एंड सायझीस. आनी हो मॉडेल शेकाचो ह्याच माध्यमांतल्यान आतां सांगूंक सोदता हांव की मॉडेल शेक आर जस्ट शेक्स विच वील कम एज मॉडेल्स, one in the north, one in the south, or two in the north, two in the south, to showcase to the people who would like to adapt to it or no. Because the best practice is, if you want good earnings and you want to provide good amenities and you want to ensure that good tourists come into your shacks where you get good economics right, then you need to improvise. And ते हाडून तुजेर आमी बर्डन म्हणून घालना, तुजे कडेन पयशेय मागना आनी तुका कांय घेयन सांगना. तुका आमी दाखयता असो जग फुडें पावला, जगान अशें जावंक लागला, अशे लोक जोडपाक लागले तूं शेकाच्या माध्यमांतल्यान. अशें न्ही की कोण सबलेट करपाक. आमचे खुबशे लोकांनी आज सांगलें की शेक कशे गेले आनी खंयच्यान वतात ते. आय विल नॉट गेट इन टू इट, बट शेक पॉलिसी हांवें काडून आशिल्ली स्पीकर सर. शेक पॉलिसी 2019 ह्याच लोकांनी काडिल्ली. तीच शेक पॉलिसी आज चालू आसा. नवी शेक पॉलिसी येवपाची आसा. की शेक पॉलिसी काडटा आसतना स्पीकर सर, एम्पावर्ड कमिटी जी पॉलिसीचेर आसा, वे सेक्रेटरी टुरिझम is supposed to be heading this particular thing of the empowered committee. The operators of shacks already have been giving representations, sharing their sentiments. I believe 3 meetings have happened within them. तांचे consolidated meeting जाली, तांचो एक शेल मेळो आणि सरकार ताच्या प्रमाणे एक शेल तयार करतलो शेक पॉलिसी खातीर, putting the views together. Then we will definitely have a meeting with the coastal MLAs and the shack operators who are there to discuss and ensure that we put it right. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी.